कारापूर सरवणा मेगा प्रकल्पा आड चालू आशिल्ल्या आंदोलनाक 77 दीस पुराय. सरकारान आमचे प्रस्न सुटावे केले ना जाल्यार आंदोलन आनीक खर करून दिल्लीत धडक दितले म्हूण लोकांची शिटकावणी. ते आम्ही ठाम निर्णय केला की आम्ही 100वा दीस जर तरी हो सरकाराक तरी मात बरी तरी हे आसा बुद्धी चांगली बुद्धी आसा जाल्यार ते 100वा दिसा आमकां तो तुमी BJP सरकार हो दिवपाक म्हणजे लोकांक दिवंक जायना एक्चुअली पळोवंक गेले जाल्यार. आनी 100वा दीस तरी तांकां दिसलो की ना वचो न्ही 100 दीस 101 दीस जाले जाल्यार 100वा दीस आमचो दिल्लीन आसतलो. दिल्ली आमी पुलिसांचे परमिशन घेतले आनी थंयसर जंतर मंतर जितले आमी आसा 4 जाण 5 जाण 10 जाण 20 जाण ते आमी ट्रेनीन फ्लायटान बसीन कशें जाता तशें वयतले थंयसर आनी थंयसर विथ लिगल परमिशन घेवन थंयसर आमी एक दिसाचो प्रोटेस्ट करपाचो चिंतलेलो आसा. ऑथॉरिटीज आमच्यो कंप्लेनी घेवन बसला, फक्त बसला, डिस्कशन करता, अधून मधून तांकां फावता तेन्ना आपयता, डिस्कशन करता आनी नथींग इज कमींग आउट. सो देर इज नो स्कोप फॉर एनी फर्दर स्टेप्स आमी घेतले म्हूण. आमकां डिसिजना जाय न्हू एंड दॅट टू इन आवर फेवर. टील दॅट टायम वी आर नॉट बॅकिंग आउट. आम्ही अजूनही मिनिट्स ऑफ द मिटींग म्हणजे जो एनवायरमेंट डायरेक्टर फॉर एनवायरमेंट अँड क्लायमेट चेंज हांची जी मिटींग जाला ताची मिनिट्स ऑफ द मिटींग अजून अपलोड जावंक ना. आमी ताची वाट पळयता कित्याक EC मॅन्डेटरी आसा काय ना हो सगळ्यात व्हडलो प्रश्न म्हाका दिसता सरकारान आन्सर करपाची गरज आसा.